सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयची मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून. रिस डायस आयज आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिन वासून. दियानोरा मिस्किता आपल्या जल्माच्या दिसाक ही भेट भेटयता. देवान तिचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. मिनिनो फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. प्रिन्सी रानीचंद्रा आयज लग्नाचो साक्रामेंत जोडटा. ताचेय पासत आमी मागुया. हे सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या घोराब्यां पासत आनी संवसाराची शांती पासत आमी मागुया. आनीक भोव करून आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडूंक आयलो. देव दिसपोटी आमकां आमची नवसोरणी करूंक वावुरता. आमची पातक आमी ओळखून घेवंक ह्याच देवासोशी आमी परतून येवंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्मान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. रातुया. कोनवाळ्या बाप्पा, पातकांत आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी अंतरेकून रावता. ह्या जल्मा उद्देशी आमकां सुटका दी म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. जेरेमियास प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पोले हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न कोत्तलो. ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी हे नांवान ताका उलो कोत्तली. सर्वेस्पर आमचें प्रमाणीकपण. पोलेयात लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना, ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, जे सर्वेस्परान इस्रायलाच्या घराण्यांचे सोस्तीक जंय ताणें तिका शिंपडायलोली ते उतर गांवांतलीं आनी सगळ्या देशांतलीं आपल्या खाशा देशांत पोतून पावयलीं. तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतरें. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. म्हणुया, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोतचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायानितीन तुजे पोरजेची मनसुबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मातोल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलदिरांची आनी दुर्बलांची तो दया कोत्तलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब.
सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव थोर जावं, तो एकलोच करता विजमिता. ताचे वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं, ताचे मोहिमेन भरूं आख्खो संवसार. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार: इस्रायल गोऱ्यानाचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइजेसाक तुवें सुमूर्त दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी: ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवोवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जाल्ली मेळ्ळी. तिच्या पोतीन जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोरबोंद मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें: जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेसू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें: पळयात, एक आंकवार चली गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठोवन देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भाव भयणीनो, आदल्या कोरारान देवान इस्रायल पोरचेक एक सोडवणदार भासयलो आनी हो सोडवणदार भासावंक देवान दाविदाक राजा कसो नेमलो. दाविदाचे कुडयेंत जितले बी राजा आयले थोडे देवाक मानवलोले जाले, देवाक थोडे पुरते न्हय जाले. देखीक आहाज तो खोटे देवांक लोबदलो आनी ताणें आपल्या राज्यांत दुसरें देवस्पण सुरू केलें आनी अशें देवाचे नदरे मुखार तो पडलो. दुसरे राजा जे आयले ते देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक विसरले आनी सगळें वायटपण करून दाविदाचे कुडयेक एक सोडवणदार येवचो आसा हो बरोवसो तांणी दुसऱ्यांचो भावा भयण नश्ट केलो. पर्जा रावताली दाविदाचे कुडयेंतल्यान एक सोडवणदार उत्पन्न जातलो आनी उत्पन्न जावन तांकां मेळटलो म्हूण आश आसली. नाका लागून जेसे हाचे मुडांतल्यान कितेंय तरी एक फळ आमकां मेळटलें अशें ही पर्जा आशेवन आशेताली. असले वेळार देव आपल्या कार्यांत आपूण सुफोड जावंक मारी एक आंकवारीक विचून काडटा आनी तिचे लागीं तो एक करार करता आनी म्हणटा, नमान कुरपेन भरलेली. आनी बाबा भयणीनो, आंकवारपणाच्या बेसार आसून मारिया बेस बरे हो आपल्या जिवितान रिस्क घेता. कसलो रिस्क? पयले सुवातेर समाजाक फुडो करपाचो, दुसरे सुवातेर आपल्या आवय बापायचें नांव राखपाचें. कित्याक एक आंकवार चली त्या काळार गर्भेस जावप म्हणल्यार खिरीत भाशेन एक लोजेची वस्त आसली. पयले सुवातेर तिका आपल्या आवय बापायचो मान आनी अभिमान राखूंक जाय आसलो.
आनी हें करता आसतना देवदूताच्या ह्या आव्हानाक वय वो ना म्हणून हें तिचेर दवरलेलें आसलें. दुसरी वस्त जुजे लागीं तिका उतर जाल्लें आनी गुरबेस्त कशी जुजे लागीं कशी लग्न जातले होय प्रश्न तिका आसलो. असले वेळार देवाच्या उतराक सगळे काल्तिकायेन ती राजी जाता आनी म्हणटा ही आसा हांव देवाची चाकूर जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. I am the handmaid of the Lord, let it be done according to your word. खरेंच बाबा भयणीनो, मारिया हें आव्हान आपल्या जिवितांत मानून घेता, देवाच्या उतराक राजी जाता. सरवंडार आपल्या कुसव्यांतल्यान जल्मतलो हें बेस बरें जाणा जावन होच सरवंडार पोरजेक पातकांतलो सुटयतलो म्हूण ती जाणो आसता. दुसरी वस्त जुजेचेर आमी नदर घाल्यार तो एक खालतो मनीस, सत्यवंत मनीस, नितीवंत मनीस. आपल्या जिवितांत ताका कसलेंच भासकोटपण नासलें. म्हणटकूच बाबा भयणीनो, गुप्ती तो मारयेक सोडून दिवंक सोदता, तिचें नांव उगडावंक सोदिना. कित्याक जरी तर मारिया गोरबेस आसा म्हूण गमली जाल्यार तिका फातरांनी मारतले, तिका खेंचतले, तिका खिरीत भाशेन खेणटले म्हूण तो जाणा आसलो. आनी असले वेळार बाबा भयणीनो, आपूण गुप्ती सोडून येवजिता तेन्ना देवदूत ताचे सोशी येता आनी खिरीत भाशेन ताका म्हणटा जो जल्मतलो आसा तो सरवंडार देवाच्या पवित्र आत्म्या उद्देशी तो जल्मतलो. आनी बाबा भयणीनो, जुजे धर्मून मनीस हें सोत मानून घेता आनी मारयेक तो आपणायता आनी खिरीत भाशेन इमानुएल हें नांव ताका धरून आमचे मदें देव अशें नांव घालतलो हें उतर तो पाळटा. आमच्या जिवितांत देवाची येवजण जायते फावटी सहकार करूंक आमकां अवघड लागता. देव आमच्या जिवितांत जायतीं आव्हानां आमकां दिता, जायते प्रश्नांक, जायते आडकोडींक आमी फुडो करता तेन्ना देवाचेर घोडये आमी दुबावता. देवाक घोडये आमी जायते फावटी म्हणटा सुस्कारता आनी म्हणटा सायबा म्हाका कित्याक तुवें सांडलें, खंय आसा तूं, अशें आमी आमच्या काळजांतान जायते फावटी देवाक उलासता. पूण देव आमच्या जिवितांत बरें आसा तें करूंक वावुरता. देव आमकां प्रश्न धाडटा, आडकोडी धाडटा जाल्यार आमची नव सोडणी करूंक तो दिसपोटी प्रयत्न करता. आजच्या दिसाक त्याच देवा लागीं आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळटना मारयेचेर आनी जुजेचेर नदर घालुया. एक वस्तुरी जिणें देवाच्या उतराक सगल्या आव्हानां मदें वयकार केलो. एक बाबा भयण दादलो ताणें आपल्या जिवितांत धर्मून जावनूय देवाची येवजण मानून घेतली आनी हाका लागून सरवंडार आमकां फावो जालो. देवाचे येवजणेक आमचें कान, आमचें मन, आमचें काळीज उक्तें धरून दर दिसा आमच्या जिविताची नवसोडणी करून दुसऱ्या समाजांत बरें आमी हाडूंक दिसपोटी आमी वावरूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागून घेवया. गाऊन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. Yeah.
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा तुका भेटयता ते बोली वरवीं आमीच तुका मानू. मोरनादीक सोयम घेवन आमच्या मोरनादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत व्हेलें तर ताच्या सासणीक जिवितान आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सोतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पुरगुटलें उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओडूक दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया तुज्या कुसा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्ती पडून ग्रास करता. जिविताचो उंडो आनी सरभणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतरे आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी शागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक
आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं, शे राज समकय तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थायने पडूं नाका पूण वायटन सर्वेस पुरा सुर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बरोवच्या नोतरेक तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म जावंक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येतान राजवट चलयता आयज सासणाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुझ्या घरांत एकठांय जावन तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोणवाडाय आमी चाखूंक पावल्या. आमचे सरवणीची दबाजीक परब लागीं आसा. ती परब फावो ती भुक्तीन समोरूंक आमकां तयार करून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F13 पेज नंबर 91. F13. Amche